बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाकडेन गरजेचे प्रमाणे नाशिल्ले क्लबाचे बांदकाम पुरायेन बेकायदेशीर आशिल्ल्यान पंचायतीन ते पाडपाचो आदेश दिल्लो, पूण क्लबाच्या धन्यान कोर्टात वचून हाचेर स्टे हाडिल्लो. हे विशीं हडपडचो आतांचो आनी आदींचो सरपंच कितें सांगता ते आयकात. तेजे कडेन कन्स्ट्रक्शन परमिशनां बीन नासली म्हणून आनी आमी तेन्ना तो प्रोसिजर करून आमी तेका डेमोलेशन काडलेली आनी त्या डेमोलेशनाचेर तेणीन स्टे हाडलेली. अथॉरिटी हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट. एक नायट क्लब बरो चॅक करूंक जावो आनी सिस्टम कितें आहा, फायर ब्रिगेड आहा, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आहा, पंचायत आहा, इट इज ऑल देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हें घेवन सगळें सिस्टमॅटीक आहा जाल्यार तांकां इश्यू करपाचें न्हू, नाजाल्यार दीस इज बोल्ला थंयसर लोक आतां पळय ट्युरिस्ट फाल्यां गोंयचें नांव पिड्यार न्हू. हाव कॅन यू गिव अ नायट क्लब इन द सॉल्ट पॅन? इट इज अ सॉल्ट पॅन. क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात हंजून पुलिशेन हडफडे नागयेचो सरपंच रोशन रेडकाराक ताब्यात घेतिल्ल्यान थळावे चाळवले. लोकांनी काडिल्ल्या आवाजा उपरांत पुलिशेन सरपंचाक सोडलो. क्लबाक आपणे खंयचोच परवानो दिवंक ना अशें आसतनाय पुलिशेन ताब्यात घेतिल्ल्याचे सरपंच सांगता. Why has he been arrested? Where is the warrant that has been given to him? But we see that time pass कसो ताका आफयला मरेंगा पुलीस स्टेशनार. कारण आता इन्क्वायरी बीन म्हाका कांयच करूंक ना, हेंच्यांनी हाडून बसयला थंयसर. खंयचो डॉक्युमेंट हांवें विदावट रेजोल्युशन बॉडी कॉन्फिडन्सान घेनासतना दिवंक ना. जो कितें दिला केला पळय ते सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक खबर आसा आनी तेज्याच हिशोबान जाला तो. आनी जो पळय तो लायसन दिला पळय तो आमी डिमोशन करण्या फुडें आमी ताका हें केल्लें पळय तेन्ना तेणी स्टे हाडली म्हणून तो उरलो. तेजेर आमी प्रोसिजर केल्लो. शेतां आनी मिठाचे आगर आशिल्ले सुवातेर क्लबाचें बांदकाम केलां. सैमीक दिश्टीन संवेदनशील आशिल्ले सुवातेर केल्ले बांदकाम पुरायेन बेकायदेशीर आशिल्ले. मामलेदार BDO आनी TCPच्या रिपोर्टा उपरांत गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान क्लबाक नोटीस काडिल्ली. मात इतले जावनूय क्लबाचेर कसलीच कारवाय जावंक ना म्हणून मुरगांवचो आमदार संकल्पान पावसाळी अधिवेशनात प्रस्न मांडिल्लो. Of the House is drawn to the serious concern of massive illegal construction alleged carried by one Surendra Kumar Ghosla in highly ecological sensitive area containing paddy fields and salt palm in survey number 158/0 and 159/0 and Sankwadi in Arpora village of Bardesh Taluka. The illegal construction are done by large scale backfilling of the water body for the purpose of commercial activities without any permission or approval from any concerned authority, showing scant respect for the law. Even the present हे मॅटर आसा ते आमचे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन आसा सर. येस. आनी डेमोलिशन नोटीसूय ताका विलेज पंचायतीन दिल्ली आसा. नोटीस बाय CGZMN दिल्ली आसा. रिपोर्ट बाय मामलेदार BDO आनी TCP. बट आयज पर्यंत तेजेर एक्शन जायना. हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून हे फूल डॉक्युमेंट म्हाजे कडेन आसा सर, हांव तुमचे कडेन दिता. हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.